ISL मॅची वेळार लेस्टर डिसोजाक मार बडय प्रकरणाची चौकशी मडगांवचो SDPO राजू रावतान पुराय केली. चौकशेत PSI दत्तप्रसाद तोरस्कार आणि PSI रौनक कदम प्राथमिकदृष्ट्या दोशी. DGPन आता तांचे आड रेग्युलर डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंगाचो आदेश दिला. FIRचे कितें काय म्हूण प्रुडंटान DGPक विचारल्यार तो म्हणटा, दोशी पुलिसांक खर ख्यास्त मेळची म्हूण रेग्युलर डिपार्टमेंटल चौकशी. मात FIR घालपा विशीं निर्णय संबंदीत पुलीस स्टेशनाचो. हाचेर दक्षिण गोंयचो SP निर्णय घेवंक शकता. प्रुडंटान दक्षिण गोंयच्या SPक गाठलो. तो म्हणटा PSI दत्तप्रसाद तोरस्कार आणि रौनक कदमा आड FIR करप वा ना ते रेग्युलर डिपार्टमेंटल चौकशीच्या रिपोर्टाचेर थारतले. In Lester D'Souza assault case, higher ups of Goa police are saying that they have initiated regular departmental proceeding against both the PSIs who have been found guilty of official misconduct for major penalty. But the department seems reluctant to file FIR against both the PSIs for assaulting Lester D'Souza. With Chetan Gawas, Mukesh Kumar for Prudent.